हय हांव टोनी नोरोना हे गांवचो एक नागरीक आनी आमचे यूथ आसले तेन्ना आमी हे ग्रावंडाचेर खेळटाले. आयज खूब दिसान परत ग्रावंडाचेर येवन बरें दिसलें आनी शिरोडा यूथ क्लबाक एक्चुली पोरवी फुटबॉल बरे भाशेन तांणी हांगा आमच्या शिरोड्या गांवांत जितें दवरलेलें वेगळे वेगळे टोर्नामेंट ऑर्गनायज करून. आयज जो हो टोर्नामेंट चलता आमी आतां नॉकआउट स्टेजीचेर आसा, क्वॉर्टर फायनलान हें जाल्लें आसा. आयज आंबावली स्पोर्ट्स क्लब आनी शांदोर स्पोर्ट्स क्लब हांचे मदीं खेळ जावन आंबावली स्पोर्ट्स क्लबान 3-1 गोलांनी हांगासर जैत वेलां आनी म्हाका खूब खोशी भोगता. हो टोर्नामेंट जाच्या उगडासाक शिरोडा यूथ ऑर्गनायज करता. उदय शिरोडकर ऑल गोवा फुटबॉल टोर्नामेंट उदय जावन आसा एक एकदम बरो मनीस आमच्या शिरोड्या गांवचो. जाणें जायते जाणांक आदार केला. स्पोर्ट्साक ताणें सदांच एनकरेज केल्ले. आपले स्वताचे पयशे मोडून आनीक कारबोच्यांक सगल्यांक बरोबर घेवंक न्हू फुटबॉलाकूच व्हॉलीबॉल कबड्डी क्रिकेट तसले बाकीच्या खेळांकूच तो सदांच ताजो सपोर्ट आसतलो. हांव आमच्या सगळ्यांच्या नांवान मागता ताच्या आत्म्याक शांती मेळो. म्हजो एक बरो इश्ट आसलेलो तो आनी आयज तो आमचे मदीं ना, पूण ताचें नांव अजून पारून स्टुडंट युथान जिवें दवरलां. असलो हे टोर्नामेंट ऑर्गनायज करून ताका कॉंग्रेचुलेट करता आनी सगळ्या टिमीक बरें यश हांव दिता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.